Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 भाऊ-बहिणींनो, या हप्त्यांत आम्ही दुखी साहेबिनेचे 7 दुखी आम्ही नियाळ करनासाव जायत्या हर एका फिरगसांनी आज या दिसांनी प्रत्येक तरान दुखी साहेबिनेक मान करतात आणि आम्ही यंगासर दुखी साहेबिनेक मान करनासाव तिचे 7 दुखी नियाळ आमचे जिवीत आम्ही पवित्र करता तिच्या पुतान आमचे दिन दाखलो तो मोग आम्ही नियाळटा आयच्या दिसा 5वी दूख आम्ही नियाळ करता मरी कुर्सा म्हणून जेजू सांगता उबो आसचे ते उबी आसचे ते घडीत आम्ही नियाळ करता या दुखींत आम्ही प्रत्येक तरान जेजूचो लागशिलो मोग आम्ही समजून प्रयत्न करया उंड्यारो पार आज जेजू संगे आम्ही आसतल्या मोरी जेजूच्या कुर्सा म्हणून उबी आसली आणि आतोस जेजू उंड्यारो पार आमचे मध्ये आज हंगासर आसतलो आणि त्या जेजू सांगता आम्ही ताच्या कुर्सामणे ताच्या पांयतळे आम्ही रावया आणि जे मोरयेन सोंसले ते कश्ट आम्ही उडासाक हाडन त्या देवाचो अपरिमीत मोग म्हज्या आनी तुमचे दिन ते दाखयल्लो तो मोग नियाळ करन आम्ही मोरये बरी देवाच्या कुशेक गलतीमान घालया आणि सर्व घर जेवंता बसत विशेष रितीन आयच्या या आराधना वेळार मागया निंबेर पडया पुंड्यारो पारसच्या जेजूको आम्ही काळजान तावन भक्तीन आराधन करया Sumog Buddha Kitlo mo ishtam so Amchi sangi disatra Kasabar selaita Tachi pagari kona Sangatam kandita Vanto daidik mogaso Tachi pagahir konasa Sampurprit mokartalo Tasu sangatam kandita Vanto daidik mogaso Kakurtachi ke vibhati Kakurti sodaryuga Bichik atnyam turtlundata Atlas raktang naneta Bapatita
sangkangkamo ta chitai tôi sata Bapa Pita tangkamo Kur prishilang nitata Apizat mas tangkangkamo Chitai tôi sata सोम्यान जेजू आमच्या इष्टा या उंड्यार पारांगासर आमच्या मोगान तूं हजर आसाय तुजी इश्टागत मनशां खातीर जीव दिवचे तसली तुजो अपरिमीत मोग सोम्या आमी मनशां दाखोवचे खातीर कलवारीच्या दोंगरार त्या कुर्साचेर मोरोंगसी तूं पाटी सरलो नाय आमच्या मोगा खातीर सर्व नमन्याचे कश्ट तुजेर आयले जाल्यार या कश्टांक तूं उपगलो नाय आमच्या मोगा खातीर तुवें अपराध करूंक नातलोय तरी तुजेर मरणाचे प्रमाण वाचले तरी तूं वगो रावलोय तुवें कांयच प्रतिक्रिया दिली नाय सोम्या कलतेपणान वारादी कुरीस सोम्या आमचे खातीर तुवें स्विकार केलोय आमच्या मोगा खातीर सोम्या त्या तुझ्या कुडीचेर तेजेर मनाचे मार पडतना तुझ्या कुडींत ते मांस हे पापसतना त्या कुडींतले रगत थेमे थेमे उसळटना तुवें मोगली दूख इतली जाल्यार तूं गच्च रावलोय मनशांच्या इश्टागती खातीर आमच्या मोगा खातीर येदो व्हडलो बारादी कुरीस तुज्या खांद्यार दिलो आनी तो कुरीस काण घेवन तुज्या त्या मोगाळ आवयच्या दोळ्या मुखार खंयच्या आवयन तुका पोसुल्ली खंयच्या आवयन तुका जल्म दिल्लो खंयच्या आवयन तुजे विशयां स्वप्नां देखल्ली खंयच्या आवयन तुझे खातीर जायतो त्याग आनी सॅक्रिफायस केल्लो त्या आवय मुखार ओजड बारादी कुरीस काण घेवन जेजू तूं आमचे खातीर चल्लोय केदो व्हड मोग तुजो केदी व्हड इश्टागात तुजी तुजे तितलो इश्ट सोम्या संवसारांत कोण मेळात कोण मेळा सोम्या तुजे सारको इश्ट ह्या देखून जेजू आज आमची इश्टागात आमी ल्हान मट्टारपणी तुजे ती आमी दाखोवंक कशें व्हरता तुज्या मोगाक आमी फाटी दिवचे तसलो मोग आमचे थंय ना तुवें केल्ल्या त्यागा खातीर आमी करया जाल्ले त्याग ह्या संवसारांत नात पूण सोम्या फातकी जावन आसल्या हांवें तुजे खातीर कांय इल्लेशें करयत म्हूण चिंतून सोम्या तुजे मुखार आदार आसा तुजे तावन ती सकत जोडच्या खातीर तुजे तावन तें बोळ जोडच्या खातीर जेजू हांव हांगासर तुजे मुखार आदार आसा मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या सासणटा हांव तुवें म्हजो मोग केलाय आज आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका आराधन करता तिसऱ्या चरणा आमी सक्कड गावया आनी आमचो मान आमचो गौरव आमचे आराधन जेजूक आमी भेटोवया Jesu soumya sasnata mokateya mantam
साहेबा तुझो उपकार सर्पण करता नमस्कार जा तू आमचो इश्ट्या सस्ता चिली जातस काबारी निर्मी आमी भोगूं तुका प्रभागी सरदारी जा तू आमचो इश्ट्या सस्ता चिली जातस काबारी निर्मी आमी भोगूं तुका प्रभागी सरदारी सगळ्या मी बसया. एक घडी भर आमी काळजांतां सोम्याक अर्गां दिवया. आमचे खातीर कश्ट सोंसुल्लो, आमचे खातीर त्याग सॅक्रिफायस केल्लो मोगाळ इश्ट आमचे सांगता आसा. आमी कंठीस जावन काळजांत तावन तसो उपकार बावडी सई. कितलो उपकार आमी बावडल्यार पावसो ना तितलें बरेंपण ताणें आमच्या जिवितांत केलां. हर एक दीस म्हणले बरी तो आजुनी आमच्या खातीर कुर्सार मरोन आसा. 2000 वर्सां आदीं कशें तो मरण पावलो की त्याच रितीन आमचे खातीर कश्ट सोंसून आज आमच्या भावंडांतय भाव भयणींतय हेरां मारी पातोस मोग आमकां दाखोवन आमचे खातीर तो त्याग सॅक्रिफायस करीत आसा. त्या सोम्याक आमी काळजांतान अर्गां दिवया. ताणें केलें बरेंपण आमी नियाळ करया. ताणें केलो त्याग सॅक्रिफायस आमी उडासाक हाडया आनी आमी ताका काळजांतान अर्गां दिवया. तुमची जाप अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचे खातीर सोम्या ह्या संवसारांत मनीस जावन तूं आयलोय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुजे मारी पाद बापाचो मोग आमकां तुवें उगडाप केलोय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां सगळ्यांक तुज्या बापाची भुरगीं जावन तुवें केली देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अस्क जावन आसल्या आमचे ती तुजी दराळ कृपा आनी आशिर्वादां तुवें भरली देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. पातकी जावन आसल्या आमकां सगळ्यांक तुजे थंय पवित्र आमकां केलय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. संवसारी जिवितांत आमी बरे जिणे जेवन सर्गींच्या जिविताक आमकां तुवें फावो केलय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुजो पवित्र मोग आमच्या भावां भयणी मारिपात अपरिमीत रितीन आमकां तुवें फावो केलोय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या कश्टां अनवरा वेळार विघ्न अनवरा वेळार आमकां तूं गरजांक पावताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. हर एका कश्टांच्या घडयांनी आमचे ती तूं तुजो मोग दाखयताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचे खातीर ह्या उंड्या आरोपार जिवंत तूं हजर आसाय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. हर एकले आमी तुजे ती आमी येवन मागणी करतना आमची मागणी तूं आयकताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. इजिप्तांत त्या लोकांचे कश्ट समजले बरी हर एकल्याचे आमचे कश्ट तूं समजताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमी भियानाकान तान भरल्या वेळार आमकां तूं धैर्य आनी बुजावण दिताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या आमी जेजू. रडतना आमची दुकां तूं पुसताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमी काळो कांत आसल्यार आमकां असल्या वेळार आमकां वाड दाखयताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. ताळण्यांत आमी सांपडतना आमच्या ताळण्यांतले तूं आमकां निवारताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. केदला आमकां मोती कितें सुस्तना त्या वेळार मोतीक आमकां उसवाड दिताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमची कुटुंबां विघ्नां अनवरांतली तूं राखताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक आनी भुरग्यां बळांक तूं
ते बरें काम आनी दिसभर ग्रास दिवन आशीर्वाद दिताय देखो न्हू अर्गाने हुकलाप तुका समयाचेसो अरे एका कुटुंबाने आमचो भावार्थ तू सडन सट घट करताय देखो न्हू अर्गाने हुकलाप तुका समयाचेसो मागण्याचे देणे तुवें आमकां दिलाय देखो न्हू अर्गाने हुकलाप तुका समयाचेसो समजून आनी जाणवायची देणी तुवें आमकां दिलाय देखो न्हू अर्गाने हुकलाप तुका समयाचेसो घरांत एकामेकाची जिवचे खातीर मोग आनी समाधान आमकां तुवें दिलाय देखो न्हू अर्गाने हुकलाप तुका समयाचेसो तुज्या सुकुडी रक्तान आमकां तूं दुरुस्त करताय देखो न्हू अर्गाने हुकलाप तुका तुज्या समयाचेसो उतरां वरवीं आमकां तूं मोती उजवाड दिताय देखो न्हू अर्गाने हुकलाप तुका समयाचेसो जायती अजा पाने सरी आमच्या जिवितांत तूं करताय देखो न्हू अर्गाने हुकलाप तुका समयाचेसो आमचे जिवीत तुमच्या इश्टा बरे मोगान सलोवन व्हरताय देखो न्हू अर्गाने हुकलाप तुका समयाचेसो आमचे कुटुंबा सगळ्या रियेक तुमकां वेगळ्या अनवरांतले तूं राखताय देखो न्हू अर्गाने हुकलाप तुका समयाचेसो सगळ्यांक आमकां संगतपणाचें जिवीत तुवें दिलाय देखो न्हू अर्गाने हुकलाप तुका एक समयाचेसो फिरगत जावन आमी जिवच्या खातीर आमकां तुवें संगत हाडलाय देखो न्हू अर्गाने हुकलाप तुका समयाचेसो तुजे कश्ट आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमच्या कश्टांनी आमचो भावार्थ घट करचें देणें दिलाय देखो न्हू अर्गाने हुकलाप तुका समयाचेसो आमचो मोग करच्या खातीर आमकां सांबाळच्या मोरये मायक तुवें आमकां दिलाय देखो न्हू अर्गाने हुकलाप तुका समयाचेसो आपुरबेची देगजान प्रेरण दिवपाक सांता भोगतां तुवें आमकां दिलाय देखो न्हू अर्गाने हुकलाप तुका समयाचेसो सर आमी एक घडी बोर गितां हमारे पात अर्गां दिव्या आमचे देवाक आमी अर्गां दिव्या स्तोत्र देवा गीत आमी गावया सोम्याची स्तुती करया ताणें केल्ल्या सर उपकारांक आतां आमी अर्गां दिव्या स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा येशू देवा 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 ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾತವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನಡೆಯಲಾಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ದುಡಿಯಲಾಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಡೆಯಲಾಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ದುಡಿಯಲಾಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ
ಕ್ಷಮಿಸಲೆಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕ್ಷಮಿಸಲೆಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 आमचे खातीर जीव दिल्ल्या सोम्याक आमी स्तुती केली. या घडये आमी मोरयेच्या जिविताक या मोरये माई ती जेजू संगता रावली. जेजू खातीर तिका मस्त कश्ट सोसूंक मेळ्ळे. जेजू खातीर दैत्येन दूख तिका मेळ्ळे. तुजे 7 दुखी नियाळ करता आसतना हर एका दुखींत सोम्याचो मोग तिणें केलो. येदे व्हडले त्याग करून तिका पडले पूण मोरी कांयच उपगाली ना. तिचो भावार्थ केदेंच धंडळलो ना. घट्ट रावली ती. आमचे बरी भियोंक ना. खंयच्यान तरी फाटी सरली ना. सोम्या सांगता रावली. त्यास मोरयेच्या त्या दुखीचो उडास करया आनी आमी एक घडीभर तिच्या जिवितांत वांटेली जावया. आमचो भावार्थ आमी उजारया आनी सांगाता म्हणया. सतमंतान देवाक सर पदवेदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्यान गर्भे समोलो अवकार मुर्येतावन जल्मलो. पंचगतकाल ताणें कश्ट सोंसले. ताका कुरसार सोडलो. तो मेलो आनी ताका आनीक पेलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान परतून जिवंत जालो. सर्गार सोडलो. सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला. मुन्सिपीकरण घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तसो एकठांय पातकाचे भोगसणे कुडीचे जिवंतपण सासणाचे जिवीत आमेन. एक घडी भर आमी उबी रावया. पंचवी दूख आमी नियाळ करूंक आदी देवाचें उतर आयकूंक पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. पंचवी दूख मोरी कुर्सा म्हळी उबी रावता. हे घडीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. त्या घडीत आमी वांटेली जावया. मोरये सांगता आमी कुर्सा म्हळी उबी रावया. उंड्या रुपार जेजू तस्सो आज आमचे मदें हांगा आदार आसा. त्या देवाचें उतर आयकूंक त्या उतरा प्रमाणे आमी चलोवंक त्या उतरा प्रमाणे मोरयेक आमी संगात दिवंक ती कृपा आनी ती सकत पवित्र आत्म्याद्वारे आतां आमी मागया आनी पवित्र आत्म्याचें गीत गावन देवाचें उतर आमी आयकूंक हर एकलें काळजान मनान आमी तयार जावया. सर्गी
राजाच्या कृपेजरी देवून ये बेगिस्तो मोगाजरी सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवून ये बेगिस्तो मोगाजरी सताच्या आज्ञा सतमाकाशिक नीतीच्या सूर्या हुसवार पंगय सताच्या आज्ञा सतमाकाशिक नीतीच्या सूर्या हुसवार पंगय सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवून ये बेगिस्तो मोगाजरी सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवून ये बेगिस्तो मोगाजरी. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसो तुमचे सवे आसो. जो वाहून प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. हेणे जेजूची आवय ताच्या आवयची बहीण क्लेयोपासाची पतीन मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बोगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिचे बोगलेन आसतल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागी म्हणे, स्त्रिये हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. त्या घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. देवाचे उतर ये वाखाणी तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर बसया. मोगाच्या भावा बहिणीनो, एक ल्हानसो नियाळ या 5व्या दुखेचेर आमी करया. मरणाच्या घरा आमी गेल्या. मरणाच्या घरा गेल्ली आमी कितें करता? सरी जावन आमी कांय करूंक जायना थंयसर. गेल्ल्या घडये आमी त्या घरच्यांक वचून 2 उतरां बुजावणेची दिता. तांचे संगता मौन आमी उबी रावता. उलोवणें ना, आमी मागणें करता आनी तांच्या सांगाता रावता. भाव भयणीनो, ह्या मरणाच्या घडये आमी सगळी असहायक. आमकां कांय करूं जायना. मरण पावल्या मनशाक आमकां कांय करूं जायना, कित्याक हो संवसार तो सण गेला. आनी घरा असल्या दुखेस्तांकी आमी चड कांय करूंक जायना. केवल आमी तुमच्या संगता आसांव म्हणलें एक धैर्य तांच्या संगता आमी रावले वरवीं दिवंक साध्य जाता. देखून आमी तांच्या संगता रावता. तेंचे पावता. आमी कांय उलयचें म्हणना. आमी कश्टांच्या घडये, दुखाच्या घडये ते देवचे संगतपण मोलादीक आमची उतरां गरज ना त्या घडये. केवल आमचे ते हाजीरपण आनी त्या संगतपणान आमी दिवचो तो मोग. कित्याक आमी जाणा थंयसरांतल्या त्या घरचीं दुकांत आसात आनी जायते वटेन असरेन दुख्खी ते आमच्या भुजोवणेच्या उतरांनी आमकां सम करूं जायना. जाल्यार आमी थोडो वेळ तांच्या संगता रावतना तांकां एक तरेची सुटका भोगता, हाळोवण भोगता. तांच्या संगता आमी आसल्या वेळार आनी असं घडलें कालवारीच्या दोंगराचेर.
कालवारीच्या दोंगराचेर जेजू कुसारून कळटा आणि जेजूची मोरी माई मोरी कुर्साच्या मुळी उभी आसा. पहिल्या सुवातेर पूत कुर्सारून कळटा. कितें करूं जाता ह्या आवयन? पुताक कितें धैर्य दितली ती? हे कुर्सा वयले सकल हाडूंक जाता? जायना. आपल्या पुता बाचाव करून जाता? जायना. फकत पळोवन रावचे. त्या पुताचे वळवळे आपल्या दोळ्या मुखार पळोवन रावचे. ती दूख, ते वळवळे, ते रगत, ते आटे विटे ही आवय पळयता. ती पळयता मात्र न्ही, भोगता. आवय जाल्ल्या तिका कठीण भोगता. हांवें मस्त संदर्भांनी पळयलां. एक्सिडेंटाची मरणां जाल्ल्या वेळार मरण हांव हाडूंक गेल्ल्या वेळार बेजार करतना थंयसर मागीर कुटुंबाची इतली रडतात, मेल्ल्या मनशाच्या कुडीचेर पडटात, बोब मारतात. आनी ह्या वेळार हांव पळयतां बुंतुणी आसता सगळ्यांच्या दोळ्यांतल्यान दुकान देंवतात. सगळ्यांच्या दोळ्यान दुकान देंवतात. साधारण म्हणटा कितलो धरून जाल्यार त्या घडये एकटेच्याक रडता. कित्याक ना तसली परिस्थिती थंयसर आसा. आनी हे मोरी हे थंय घडलें. मोरी जेजू कुर्सारून काडटा. मोरी आपल्या दोळ्यांनी ते पळयता. एका कुशीन त्या आवयचें असहायकपण. भाव भयणीनो, हें आमच्या दोळ्यां मुखार दवरया एक घडीभर. मोरयेचें असहायकपण. कुर्सा म्हणली तिने ते उबें आसचें. तिचें असहायकपण एक तरेचें, एक रितीचें मस्त तिचें जिविताचें कश्टाचें घडीत तें. कोण म्हणी आमी आमच्या मनशांनी कश्टांचें पळयतना आमी उबे रावता गे? ना. आमची मनशां सोडया, कोणी पेलो हयस रावन दी, कोणी एकलो काय येयलो कश्ट आमी काय काळीज बिरमत भोंवता, वचून तांकां आमी हेल्प करता. परसू मंगळुरांत एक रिक्षा पाल्टी जाली आनी एकलो मनीस त्या रिक्षा पोंदा पडलो. आनी एक इस्कॉलाचें भुरगें ल्हानशें 11 वर्सांचें 12 वर्सांचें. हे भुरगें मात थंयसर आसलें. तें भुरगें इल्लेशें भुरगें जाल्यार तें उड्डोन उड्डोन ती रिक्षा उबे त्या मनशा भायर हाडटा. देखून पुलिसांनी ताका पोरू सन्मान केलो. पळया त्या भुरग्याचें काळीज पळया. ल्हानशें भुरगें, एकलो मनीस रिक्षा पलटीतना रिक्षा पोंदा पडला. हे ल्हानशें भुरगें चड बोळ ना ताका जाल्यार पुरो ताचें बोळ घालून त्या रिक्षाक त्या मनशाक तो भायर बचाव करता. आनी अशें आपलें तें काळीज कितलें म्हण तें दाखयता. मनशाचें काळीज म्हळ्यार तशेंच. कश्ट आनी एकल्या कश्टांत आसतना आमचें काळीज तांचे ती रडता. आनी हे मोरये थंय घडटा. पूण मोरयेक हांगासर परिस्थिती असहायकपण. तिच्या पुताक कांय तिणें करचें बरी ना. 2 उजावळची उतरांय उलोवची बरी ना तसल्या परिस्थितींत जाल्यार ती सगळें सोंसून व्हरता. भाव भयणीनो, कितें मोरी संदेश दिता आमकां? आमच्या जिवितांत आमकां मस्तू असली घडयता येता असहायकपणाची. आनी आमी असल्या असहायकपणान आमी मस्तू जाणा आमी अपसेट जाता, टेन्शन करता, निराशीत जाता. आमकां कांय करूं जायना म्हणून. पयल्या सुवातेर आमचें असहायकपण आमचे स्थिती जावं पुरो घरांत इल्ले कश्ट येयले, काय इल्ले प्रॉब्लेम्स जाले. आमच्या घरांत असा पुरी जावं पुरो आर्थीक तरान कश्ट येयले, ह्या भुरग्यांक कश्ट येयले, पतीक कश्ट येयले, पत्नीक कश्ट येयले.
आमी कितें करता म्हळ्यार त्या घडये आमकां कांय करूंक जायना जाल्यार असहायपणाची परिस्थिती येता आमी कांय करचें कळना ह्या वेळार आमी कशें खाण घेता म्हणल्यार तें गरज आमची ती मोरये बरें धैर्य जायचें आमी असहायपणांत कंगाल जावचें न्ही आमचें तें धैर्य तें भुरगें पळया असहाय जावन रावलें ना तेजें धैर्य काण घेवन तें गेलें आनी ती रिक्षा ताणें उखल्ली आमकां देवान भावार्थ दिला आमकां देवान एक भावार्थाचें देणें दिलां आनी तो भावार्थाचें देणें काण घेवन आमी कश्टांच्या वेळार भियेनासतना आमी झुजोंक जाय प्रयत्न करूंक जाय कश्टां वेळार आमी आनी एकल्याक धैर्य दिवंक जाय आमी धैर्यान मुखार सरोंक जाय भाव भयणीनो मोरये बरी घट रावचें आमी भियोवचें न्ही कंगाल जावचें न्ही कित्याक म्हळ्यार आमी निराश जावचें कंगाल जावच्यान आमीच आमचें आसलें कितें म्हणटा आमचें समाधान आमी उगडान घेता आमी धैर्यान रावचें गरजेचें मोरये आमकां धैर्य दिता भावार्थान थेर राव घट राव झुजू मुखार वचू कांय भियेनाका फाटीं पळयनाका मोरये आमकां कुर्सामणी उबी रावन धैर्य दिता तें पयलें आनी दुसरें हांगासर आनी एक घडीत आमी पळयता हातूंय देवाची एक विशिश्ट मांडावळ आसा कुर्सार ओमकार तो जेजू मोरयेक दाखोवन जुवांव कडेन म्हणटा पळय ही तुजी माता आनी मोरयेक तो सांगता पळय ही तुजी माता पळय आनी तो सांगता हांगासर आमी पळयता स्त्रिये ओ तुजो पूत स्त्रिये ओ तुजो पूत एक अपूर्वाची मांडावळ भाव भयणीनो हांगासर एक ल्हानशें घडीत ह्या घडीतांत एक येदें व्हडलो मिस्टर हाटपला कितें म्हळ्यार हांगासर मोरयेच्या हातांत सगळे मनशाक जेजू समर्पण दिता शिसा मारिपात खंयच्या घडये मोरयेक तो सांगता स्त्रिये ओ तुजो पूत म्हणटा त्या घडये जुवांवतय सगळ्या मनशांक म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक ह्या संवसारांत आमी हर एकल्या आमकां आसल्यान मोरयेच्या हातांत जेजू समर्पण दिता आमी तर देवाची पसकी म्हणले बरी आनी एका वाटेन आमी पळयता ही तुजी माता शिसाक म्हणटा एक आवय आमकां दिता एक आवय आमकां दिता जेजू देखो मोरये म्हणली मोरये म्हणली आवय आमकां दिवचें वर्तें देणें ह्या कुर्सामणी देखो न्हू आमी चिंतले बरी कुर्सामणी केवळ असहायपण उरलें ना त्या असहायपणान देव विचित्रां करता सगळ्या आमच्या मनशाकडची जतन मोरयेच्या हातांत जेजू दिता आनी आमकां सर्वांकी एक मोरी म्हणली माय सर्गेची आमकां वर्तें देणें जावन दिता हें वर्तें देणें देवान दिल्लें आनी त्या देखून आमी देवाक अर्गां दिसय भाव भयणीनो आमकां व्हडलें लिसांव शिकोवंक सांगात तेंच आमी जर तर देवाची मांडावळ आमी समजता आमी सरी खंयच्या कश्टांच्या वेळार हेरांक आमी देवाक दिवंक शकता आनी हें गरजेचें आमी गेल्ले कडेन जावं पुरो मरणाच्या घरा गेले हांव पिडेस्ताच्या अंतोळण्या कडेन गेले हांव एकलो कश्टांत असले कडेन गेले आमी पयशे ना आंदाव पुरो आमचे कडेन धन दिर्वे ना आंदाव पुरो पूण आमचे कडेन दोन बुजावडीचीं उतरां आसात आमचे कडेन दोन कांय धैर्य दिवचे तसले ल्हानशें आसा मोगाचें करणी आसा आमकां त्या मनशा सांगता हांव तुमचे सांगता आसा म्हणलें धैर्य दिवचें तसलें हांव कांय करता पुरो आमकां म्हजी म्हणली कोणी आसात म्हाका धैर्य दिवचें आसात म्हणजे सांगता हांव एक सूर ना एक सुरी ना म्हणलें तें धैर्य तांकां आमी दिवंक शकता देखून आयचें देवाचें उतर हाज्या 5व्या दुखींत आमी ही मोरयेची 5वी दूख नियाळ करता आसतना आमी मनशांच्या कश्टांनी सांगता रावंक निर्धार करया कश्टांनी सांगता रावचें केवळ आमच्या मोगाच्या कडेन मात न्ही कोण कश्टांत आसा जावं दी घरा जावं दी शेजारा जावं दी पिरगजेंत जावं दी वाड्यांत
जाऊन दी आमचे बुंतनी कोणे कष्टांत सदल्यार तांचे संगतार रावया तांकां दोन बुजावणीची उतरां दिवया तांकां दोन धैर्याची उतरां दिवया हिंस मोरयेन आमकां शिकोवचे लिसाव मोरयेतान आमी घेवया आनी तिची कृपा आनी आदार मागया आमी सर्वतां एक कण तेर सुदुकी सैबिनेचो आमी सकडता संगता म्हणया आतां आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजे गोशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो राजा आमकां दी आनी आमी आमची सुकेल्या मुर्शितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तुजो देव असदेव पळची गुस्तीन जेजो भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तुजो देव असदेव पळची गुस्तीन जेजो भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तुजो देव असदेव पळची गुस्तीन जेजो भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तुजो देव असदेव पळची गुस्तीन जेजो भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तुजो देव असदेव पळची गुस्तीन जेजो भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तुजो देव असदेव पळची गुस्तीन जेजो भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तुजो देव असदेव पळची गुस्तीन जेजो भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदा सर्वदा आमेन सदेव मोरये मागता उपकार करसाय गाई मोजा काळजा करसाय मेल्या जेजूचे बाबा भयणीनो आता आमी एक घडी पोरू सक्कड आमचे इरादे आमी समर्पणच्या आदी दुखे सैबिनेक आमी समकांस समर्पया मोरये मायेच्या कश्टांत आमी वांटले जावया विस्तार दर्या सारकें काळीज ये मोरये तुजें सगळ्या तुज्या पुताचे कश्ट समजल्लें काळीज तुजें सगळे कश्ट ते असल्यार धैर्य आनी भावडतान जियेल्लें काळीज मोरये तुजें हर एकल्या कामकांत कश्टांत धैर्य दिवचें काळीज मोरये माये तुजें तुज्या पुताच्या कश्टांत वंटरी जावन खुर्साच्या वाटेर तशेंच मोर खुर्साच्या मुळी पर्यंत सांगात कोण दिल्लें काळीज मोरये माये तुजें विस्तार दर्या सारकें काळीज दिये माये तुजें गीत आमी गावया आनी मोरयेची स्तुती ससाय आमी सक्कड आतां मागया विस्तार दर्या सारके काळीज तुजें बुद्धिमानी तुका माये भुला सगळे निपसोना सस्ताय घडये घडये साधुकीचे बाये माये पापसायाते ओ 40 नंबर माये मोगाय रडू नाका पाका आमची पडे नाका प्राचित आधार
सागी मोजा दुखातीले कधी मुझे तुम्ही बसवून दिया जेजू सुतम सर्पात काते माये मोगा रडू नका पाकाची पडे नका प्राचिता गानानी सांडून पाकी मागया भाऊ बहिणीनो या घडये सर आम्ही त्या बसत माग बिचे दिराद्या बसत मागया पहिली दोक सिमियांचो प्रवाद आमी उडास करना सक्कड आवय आनी बापया खातीर मागया मोरयेच्या कुशींत एक दोन दरेची तालवार तेजे काळीत पापसूंक लागले सिमियांचो प्रवाद आयकल्या वेळार आज कितलेशा आवय बापयच्या जी काळजां भुरग्यांच्या त्या वायट साली वरवीं भुरग्यांनी आवय बापय ती दाखोवच्या अलक्ष वरवीं तांणी आवय बापय दुखोवचे वरवीं तांची काळजां पापसतात कितलीशीं आवय बापय आज पोसुल्ल्या भुरग्यांक तावून संतोष मेळच्या बदला कश्ट सोंसून आसात कश्टां दुखांत आसात तांचे बसत विशेष रितीन मागया सोम्यान जेजू आज सक्कड आवय बापयांक आमी तुका समर्पिता तांचे कश्ट तुका समर्पिता 9 म्हयने वावोवन भुरग्यांक कश्टांनी व्हड करून पोसुल्ल्या तांकां ताच्या भुरग्यां तावन मेळची अलक्षा भुरग्यांक तावन मेळचें दूख तालवारीच्या त्या गायां बरी मेळचें दैती अलक्षा हें सक्कड तुजे मुखार दवरता सोम्या हर एक आवय बापयांचे कश्ट तांचे दूख मोतींतली बेजाराई तांच्या भुरग्यांक मेळचें दूख हर एक जेजू आनी तांच्या काळजांत भुरग्यांनी केल्ले ते गाय सगळे तुज्या तुका समर्पिता आनी तांचे खातीर मागता सोम्या तांच्या काळजां आपड आनी तांची दूख गूण कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता तुजेर पात्यता जेजू मोगाळा तुजेर पात्यता जेजू मोगाळा कश्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुजेर पात्यता जेजू मोगाळा दुसरी दूख आमी नियाळ करतना इजिप्तांची पळापळो मोरयेन आनी जुदेन आनी जेजून तळांतरी आनी निर्वासिताचे जिवीत जियेचे पडले मागीर आमी सर्व तळांतरी पसत आमी पळयता युक्रेन झुजा वरवीं पॅलेस्टिनाच्या झुजा वरवीं आफ्रिकाच्या राष्ट्रांनी झुजा वरवीं लोक निर्वासीत जाला घरांत आनी उगडायलांत तांच्या कुटुंबांतून पयस आसात खंय परकी जावन जियोंक पडला तांकां आनी की हजारांनी लाखांनी लोक खंयसर निर्वासीत जाला आमच्या भारतांत मणिपुरांत 60,000 लोक निर्वासीत जाला खंय कॅम्पांनी ती जियेतात आज तांचे बसत मागया सोम्या जेजू सर तळांतरींक निर्वासितांक आज तांचे घर तांचे कुटुंब तांचो जागो आस्त सगळे उगडावन आज असल्या कश्टांत आसात जेजू तांकां आदार जा तांकां धैर्य दी मोरये माये आनी जुदे तांकां एक लिसांव शिकूंक जेजू धैर्य बाबार ते गट कर तांकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता हांव ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರೋ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರೋ
ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಲಾರೆನು. मागे आमी तिसरी दोको भुरगो जेजू तेंपलान सुकता भुरग्यां पासत मागया. कितलीशीं भुरगीं आज वाट सुकतात. आवय बापूय भुरग्यां विशयान कितलीं स्वप्नां बांदतात. कितले कश्ट काडटा भुरग्यां पिस्तीन शिकयतात. तांचे खातीर राग आताटयतात त्याग करतात. पूण हीं भुरगीं मस्त जाणां वायट चालीक सांपडतात. कितलीशीं भुरगीं आज ड्रग एडिक्शनाक बली जाल्यात. आमाल पिवनाक बली जाल्यात. मोबायलाच्या एडिक्शनाक बली जाल्यात. शिकपाचें नेग्लिजन्स करतात. वायट वाटेक इश्टा खातीर सांपडतात. आवय बापूयच्या तावन पयस वेतेत आसात. आवय बापूयचे प्रयत्न निर्फळ जाता. सोम्यान जेजू ह्या भुरग्यांक तुका समर्पिता. आवय बापून मोकान पासून व्हड केल्ली ही भुरगीं सोम्यान ताच्या हातांतून पयस केल्ली लागीं हाड. तांच्या जिवितांत सोम्यान तांणी बदलून जिणी बदलून तांच्या जिवितांत आवय बापूय दी आनी तुजे दी पाटी येवंक ह्या भुरग्यांक तुज्या कृपेन भर. तांच्या सवयांतले वायट इश्टा खातीरले सोम्यान तांकां पाटी हाड. तांचें जिवन परिवर्तन कर म्हूण मागता हांव. Sogros Jesu samarpita Ujitsara Upsita Satasmoka Tachipatim Tachitayam Chita Sarvasvamita Sarvasambhita Soglasmaka Sodadana Hamsavarpita. चौथी दोक मोरे जेजू कुर्सा वाटेर बेडता. आज आमच्या जिविताच्या कुर्सा वाटेर कितलेशा कश्टांत असलांक आमी बेडता. कितलीशीं जाणां कश्टांत आसात. रिणांत आसात. आर्थीक समस्यांनी आसात. घरांत प्रॉब्लेम आसात. कादारे जिवितांत समस्या आसात. टेन्शनार आसात. विविध ते कश्टांत ते भायर येवंक वताडटात. समस्यांक संपडनात. सोम्यान जेजू असले आमच्या बाबा भयणीक आमी तुका समर्पिता. तांच्या कश्टांतली सुटका दी. तांच्या कश्टांतली भायर येवंक तांकां बळ दी. तांच्या जिविताचे कश्टांचे बरें तांचे वयले कान उडय सोम्या. तांचे व्हडले उणें कर. मदीक समाधान दी. 4 दिसाचे जिवीत एक समाधान जीवचे भाग हे कश्टांतल्या बाबा भयणी सोम्या जेजू तांकां पाव कर. त्या देखून तांचे कश्ट आनी तांकां आमी तुका समर्पिता. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी कुडकाची सकत भोगता. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. मागे आमी प्रत्येक तरान 5वे दुखीन मुरी कुर्सामणी उबी आसा. असहायक आनी एकसुरपणांतल्या प्रायवंता खातीर मागया. प्रायवंत जिणी म्हळ्यार कश्टांची. आतांचे बळ उणें जाता. कांय काम करूंक जायना. आनी एकल्याचेर हुंदून रावचें पडटा. बियाचें जीवन केदळाक कितें जाता गुत्तुना. केदळां पिडा शिडयता गुत्तुना. थोडे फावटी प्रायवंत जाल्या उपरांत रांग आमी जड जाता. असल्या असहायकपणांत आसात. आनी एक तेचेर हुंदून जिवचें जीवन. कितलींशीं जाणां असल्या कश्टांक बली जाल्यात. थोड्यांक घरांनी पळोवंक कोणीच नात. थोडीं एकसुरी आसात. तांचे प्रायवंत जिणे थोड्यांक आश्रयांत आसात. आनी थोडे प्रायवंताच्या घरांनी आसात. मग सोम्या जेजू असल्या प्रायवंतांक आमी तुका भेटोवन दिता. तांचे कश्ट तुका भेटोवन दिता. असहायक परिस्थितींत आसल्या जेजू तांकां आदार दी आनी बळ दी म्हूण मागता. कष्टानि नष्टा सांभाळ्यानो मोतीची
भक्तेल्यानो शांतीच्या बदला आपल्या गोपान तुमका तो आपयतसा. सोबीत को मोरे जेजूची निर्जीव कड आपल्या उस्क्यार घेता पिडेस्त बाली जावन आस्पत्रेनी आनी घरांनी वळवडच्या सक्कट पिडेस्तां भेटोवन दिवया. कितलेशे कश्ट ह्या पिडे वरवीं भोगून आसात. कितलोसो पयसो पिडे फाटल्यान खर्चेचे पडटा. दर्यारी पिडा जायते फाटी गुण जायना. सोम्या पिडेन कश्टांच्या सक्कट पिडेस्तांक तुका भेटोवन दिता. विविध रितीने घरांनी आस्पत्रेनी असल्या हर एक पिडेस्तांक जेजू तूं आपड मोरयेन सोम्या खंयच्या रितीन तिचे आमच्या कश्टांनी वांटे तुज्या पुता तुका जेजू सांगात दिलो तशें आमच्या जिवितांत ह्या पिडेस्तांक सांगात दिवचें आमकां बोड दी. तांचे कश्ट आळू कर, तांची पिडा गूण कर म्हूण जेजू तुजे लागीं मागता आनी तुका आमी तांकां समर्पिता. आयक मुझे मागणे सोम्या देवा उद्धार काळी स्तोगे म्हाका आजच्या दिसा. सातवी दूख जेजूक पंडा निके पितात. मोरयेचें आसा आयकून त्या पंडा लागीं मग सुम्यान आम कडेन मागया. मरणा वरवीं आघाताक वळाक जाल्ल्या कुटुंबां पासून कितलेशा कुटुंबांनी तांचे मनशां देवादीन जाल्ले घडये तांकां आघात मेळत. कश्ट तांकां मस्त ते सोसूंक जावंक ना. तरणाट्यांची मरणां, अवघडांची मरणां, मोगाच्या मनशाची मरणां, घरांत दूख खंत बेजाराई एक काळोख सो आयला. असल्या काळोखान जियेतल्यांक मोरयेच्या हातान समर्पण दिवया. जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. सोम्या असल्यांचे घात कदल्लो आघात ती दूख घान उडय. तांकां धैर्य दी. ह्या मरणा वरवीं घरांत येयलो काळोख पयस कर सोम्या आनी तूं तांचे सांगत राव. बुजावून दी तांकां मोतीक आनी धैर्य दी म्हण आमी तुज्या लागीं मागता. तुझो हांव मोगता, तुझो हांव मोगता जेजू, तुझो हांव मोगता आतांनी सदा. तुझ्या पांया तळ रावतलो, तुझे वाटे हांव चलतलो, तुझे संगी हांव गायतलो, हांव फाटी सरसोना. सर्व त्या सवा दैत्याने मागोंक धाडली. आमी सोम्या मुखार दवरया. जुडी तोनोरा ह्या भयणीचे घराचे आनी ग्रोट्टाचे काम धरले आनी की आखेर जावंक ना. बऱ्या तरान ती सोम्याची कृपा मागता. फ्रांसी हिचें कॅन्सर गूण जावच्या पासत मागोन आसतात. प्रेसिल्ला म्हणल्या भयणीचें थायरॉयड आनी प्रेशर गूण जावंक मागतात. जुडी ह्या भयणीचे प्रत्येक तरान मस्क्युलर पेन आनी तशेंच हेर पिडा शिडा गूण जावंक मागता. एक तरणाटो हे जे हॉस्पिटलांत आयसीयूंत आसा, क्रिटिकल आसा, तो बरो जावच्या खातीर कुटुंबाची मागतात. मंगळूर एका भयणीचें हर्निया ऑपरेशन परत एपटी जाल्लें फेलियर जावन परत जाय तें म्हण डॉक्टरान करूं सांगलां आनी वेगळी येवच्या हातांत ते ऑपरेशन दवरलां. हें ऑपरेशन बऱ्या तरान दुसरे फावटी सक्सेस जावच्या पासत मात तशेंच तिच्या पती गुडाताची सकत पाटी मेळच्या खातीर ती मागता. तिच्या तांच्या भुरग्यांतून आदार ती मागतात. एक जोडे तांच्या पुताक विदेशाक वचूंक शिकपा वचूंक बऱ्या तरान फावो केल्ल्या पासून देवाक अर्गां दितात. एक भयण तिणें तिची वैट एग्जाम बऱ्या तरान जावं पास जावच्या खातीर मागोवंक विनंती करता. एक भयण तिचो भुरगो पेडेंतलो बरो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. केविन म्हणल्यार तरणाट्याचें बे पयस सरोंक आनी बेंगलोरांत ताका बरें काम मेळोंक आनी बरी सेरेक मेळोंक कुटुंबाची मागतात. एकल्याचें कॉन्स्टिपेशन पिडा गूण जावंक आनी युरिनांत प्रोटीन लिकेज दूख गूण जावंक आनी नर्वस प्रॉब्लेम आसा ही गूण जावचे पासत मागता. एका पतीन बावार्थाक पाटी येवंक आनी ती ह्या भयणीन मलायका संस्थांत इन्वेस्ट केल्ले पयशे पाटी मेळच्या खातीर मागता.
एकल्यान एक बरी सैरीक मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या. दुबय तशें तरणाट्याक एक बरें काम मेळोवंक तो मागोवंक विनंती केल्या. UK अशी एक भयण आपले दिल्ले थोडे पयशे घेवन पाटी मेळोवंक आसले पाटी मेळच्या पासत मागोवंक विनंती केल्या. गोंयच्या कुटुंबांसर संध्या बरी भलायकी लाभोवंक ती मागतात. काटी बळे का भयणी डिप्रेशनाच्या पिडेतावन तिणें सुटका मेळोवंक आनी तांचो जागो बऱ्या मला विकून वचोंक घरांत समाधान मेळोवंक मागता. एक मनशान थोड्या जाणां दिल्ले पयशे ती घातां खबरच काडिनात पाटी दिवचे विशयान बऱ्या तरांनी पाटी मेळोवंक मागता. बेंदूर तो रपायल म्हणलो भाव ताची पिरासर गुण जावंक आनी ताचे पयन ताची पतीन प्रेसिल्लाच्या उडाची सकत पाटी मेळोवंक मागता. एका कुटुंबाचो जागो एक बऱ्या अमोलाक विकून वचोंक ती मागोवन आसात. ह्यो सर ही रादे आमी सुम्या मुखार दवरया. दिंबेर पडया आमी सुम्याची स्तुती करया आनी सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. हाचे सांगता आमचे सगळ्यांचे इरादे आमचे कितें सवा आमी भेटोवन दिवया. सर आमच्या आयच्या ह्या आराधनाच्या दानी पासत आनी तशेंच आमकां कुमो केल्या सर दानी पासत आनी हांगासर आमच्या डिवायन टीव्हीच्या मालकांनी ताच्या कुटुंबा पासत ताच्या शिबंदे पासत आनी हांगा डिवायन हांगासर रेकॉर्डिंग तशेंच संगीत दितल्या भावा भयणी पासत सगळ्या हांगा तर आदार दितल्या सकट भाव भयणी पासत हर एक लाख पासत आमी मागया. आमची स्तुती कर देवाची कृपा मागया. हालेलुया 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 जेदो 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 या घडये सोम्या जेदो या गर्दो तुजे मुखार दवरता जेदो आमी जाणाव तुका कुलदार सोमी सोम्या आमच्या गर्दांक तूं पावताय आमचे कश्ट तुका समजतात जेजो एककड ह्या बाबा जेदो तुजे मुखार दवरता जेदो ह्या उड्या रुपार जिवंत रावताय ह्या घडये तुजी कृपा वाडय जेदो कोणा खातीर आमी मागला हरी त्या सो खातीर मागला जेदो तांचे तुजी कृपा वाडोवन दी तुजी गुण करचे जगत वाडोवन दी जेदो तुझे पवित्र आमने रक्तान अभिषेक कर जेदो तांकां सगळ्या हर एक लाख तुमकां तुका दी जेदो आज या तुझे सगळं तुमचे दे वाडय लेट योर पॉवर कम एंड हील एंड टच Lord, let your power come and heal and touch Jesus. Let Jesus redeem us from every bondage. Hallelujah, hallelujah. निमने गीत आमी गावया पवित्र साक्रामेंताचो आशीर्वाद घेवया. Sacramenta Sastanama Koruya Purvillatya Rupa Botla Noyoniti Adarya Salvecha Askat Vishvya Bhavatache Gardivya Jashe Papa Dashe Stuta Ullasani Stuti Zam Todvi Mahima Sasna Sasna Ekastara Atsita Duka Duka Jaspirita Sama Sami Navarta Amen. प्रार्थूया. ये देवाचे सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडा आसते आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणीचो बडसदान तुमचे ते आमी बोगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेतन रात करताय सस्नाच्या सस्ना